सुप्रीम कोर्टान राज्यांक दिल्ल्या निर्देशा प्रमाण गोंय सरकारान येणावळ खात्या कडेन आशिल्ल्या रिझर्व फॉरेस्ट जमनी विशीं चवकशी करूंक खासा SIT स्थापन केल्या। माहिती मेळटा ती अशी: रिझर्व फॉरेस्ट जमनी विशीं चवकशी करूंक सगळ्या तालुक्यांनी SIT, उपजिल्लोधिकारी, सहाय्यक वन संरक्षक, लँड रेकॉर्ड खात्याचो अधिकारी, तलाठी ह्या SITचेर आसतले। SIT येणावळ खात्या कडेन आशिल्ल्या रिझर्व फॉरेस्ट जमनी विशीं खोल्यान चवकशी करतली। कोणाक खाजगी संस्थांक वा हेर कोणाकूय जमीन दिल्यार ते तपासचे पडटले। जमनीत फकत रान उबें करूंक मेळटलें। जमनी विशीं सविस्तर इन्व्हेंटरी करची पडटली। जमनीचे लोकेशन आनी सद्यस्थिती विशीं रिपोर्ट तयार करचो पडटलो। जमीन कोणाकूय दिली जाल्यार जमनीचे पोजेशन परत घेवन जागो परत तो राना खात्या कडेन दिवचो पडटलो। जमीन घेवंक शक्य नाशिल्ल्यान त्या प्रायव्हेट वा वैयक्तीक पार्टी कडच्यान मोबदलो घेवचो रिपोर्ट जिल्लोधिकाऱ्या कडच्यान सादर करचो पडटलो। जिल्लोधिकारी आनी उपवनरक्षक ह्या SITचे नदर दवरून आसतले। रानां सांबाळूंक योग्य पावलां मारची म्हूण सुप्रीम कोर्टान राज्यांक सांगलां। रिझर्व फॉरेस्ट जमीन रानां खात्यान आपल्या ताब्यांत घेवची म्हूण सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश। प्रक्रियेक 1 वर्साची वेळ दिल्या। प्रुडंटा खातीर महेश गाडी।